रेडी मारगायचो जागोर हो आमच्या काँग्रेसीन 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन अवेरनेस प्रोग्राम हे केल्लो तेचोच एक भाग आज तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी आज भोंवता. आमच्या मदीं आसा आमची आदली मिनिस्टर मॅडम संगीता परब, आमचो टोनी रॉड्रिगीस, आमचो ज्ञानेश्वर गोयकार आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमचे करिश्मा आमचे महिला अध्यक्ष आणि सनील शेख यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आणि बाकी सगळे आमचे वर्कर्स कार्यकर्ते. मारगाय तुम्ही पळयला आज 10 वर्सां काँग्रेसच्या हेच्या BJPच्या राजवटीन मारगायचो हें खंय पावलो तो सगळ्याच बाबतीन गॅस सिलिंडरच्या पोतान, पेट्रोलाच्या पोतान, डिझेलाच्या पोतान, कडधान्याच्या पोतान सामान्य लोक ह्या परिस्थितीन एक आपलो संवसार कसो चलोवपाच्या चिंतेन आसा आणि लोकांक दिसान दीस कमी जावपाचे कांय त्रास कमी जायत ना, दिसान दीस तेंचे त्रास वाडत आसा. ह्या खातीर आमी सगळे जाण एकठांय जावन आज संबंद 40 कॉन्स्टिट्युन्सी प्रमाणे आमी सगळे जाण लोकांच्या दारान वता आनी लोकांक आमी आतां अपील करता की ह्या सरकाराक आतां घरां धाडपाचो टायम आयला आनी हे लोकांच्या हातीन आसा. लोकांनी आज सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या 10 वर्सांच्या राजवटीन तुम्ही पळयला सगळो भ्रश्टाचार आनी सगळे तरेची स्कॅमां आनी कितें ना कितें डेली तेंचे पेपराचेर येत आसता. ह्या हांकां घरां धाडपाची टायम आयला आनी एक परत एकदां काँग्रेसीन जी राजवट काँग्रेसीची राजवट आसली दिगंबर कामत जेन्ना CM आसलो 5 वर्सां तुम्ही पळयला कशे सगळ्या कडेन पयशे गोंयटाले, सगळ्यांक एक वेव्हार बरो जातालो, सामान्य नागरिकाक सगळो आपलो संवसारूय करपाक मेळटालो आनी सगळे जे वयरसान जे मायनींग जावं ल्हान बिजनेस सगळो बरो चलतालो. तशे दीस परत येवपाक काँग्रेसीकूच परत हाडचे ही आमी अपील करपाक आज लोकांच्या दारान आमी भोंवपाचें आसा. आयज आमी तालिगांवान मारगायचो जागोर हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू केल्लो आहा. तर आयज तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी भोंवतात. ते मारगायचो जागोर जे गॅस सिलिंडर 1000 तेकला, पेट्रोल 100 रुपया वयर जाल्ले, ही म्हारगाय हे सामान्य मनशा कडेन जायना सुचूं. आनी आमकां कळटा आमी हावस टू हावस डेली भोंवता ताजेर लोक कसो त्रास काडटा तो. आमकां भायल्यान भोंवच्या पयलीं कांय कळनासलें, पूण आतां आमी हावस टू हावस भोंवता तेन्ना कळटा की लोकांक कितलो त्रास जाता पळय तो आनी कशे बाळे दीस काडटा. एकाटीन बिजनेस ना, एकाटीन नोकरी ना, एकाटीन कसली जोड ना आनी थोडे बावडे जेवणाक पाचशेर जाता. हितून रांदपाक गॅसाक त्रास जाता. गॅस हाडपाक कमीच तो 1000 भायर काडचो पडटा गॅस हाडून. हे कशे दीस काडटा ते भोंवले म्हणटकूच घरांनी आमकां कळटा आनी आमकां कळून येयला हे म्हारगायेन कितें जालां तें. हे आतां दीस पावल्या आनी हे सगळ्या लोकांच्या हातीन आसा. आतां इलेक्शन येयले की लोकांच्या हातीन आसता. ते लोकांनी शिडूल रावचे. म्हारगाय कितली जाल्या ती तुमी जाणा, तुमकां सांगपाची गरज ना. ह्या सरकाराक घरा धाडपाचे प्रयत्न करपाचो, सगळ्यांनी एक जावपाचे आनी काँग्रेसाक निवडून हाडपाचो. वोटा पिडार करपाचे कांय ना. काँग्रेसाक वोट घालून काँग्रेसाक फुडें धाडपाचे. आदले काँग्रेस आसतना जो दीस आसले इतले बरे बारीक मनशा कडेन सुद्दां पयशे मेळटाले. जे बारीक धंदेवाले भाजी विकतात, कितें विकतात, नाल्ल विकतात,
कितेंय कसलोय धंदो पळय करता तांकडे पयसो गळटालो. आयज जे बरे बिझनेसमॅन मिडल क्लासा कडेन देखून पयसो गळना. बिझनेस इतलें डावन पडलेलें आहा. ही म्हारगाय पेट्रोल डिझल वाडोवन सगल्यो वस्तू वाडल्या. डिझल वाडप म्हणजे सगळ्यांचेच म्हारगाय येवप. आदल्या तेंपार पेट्रोल आनी डिझल कितलेशे फरक आसताले, पूण आतां म्हाका दिसता डिझल मायज जालो पेट्रोलाचें. तशें करून सगल्यो वस्तू वाडलेल्यो आसा आनी म्हारगाय भरपूर वाडलेली आसा. ह्या बरें करून चिंतपाचें सगळ्या लोकांनी आनी BJPक घरा धाडपाचें आनी काँग्रेसाचे आदले दीस हाडपाक प्रयत्न करपाचो. सगळे एक जावन काँग्रेसाक वोट मारून येता त्या इलेक्शनाक काँग्रेसाक निवडून हाडून आदले दीस आमकां परत हाडपाचें. देव बरें. जनजागृतीचो कार्यक्रम आसा गोंयांत. आमी म्हारगायेचो जागोर करता तो ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो प्रोग्राम आसा आनी हो देशभर आमच्या चालू आसा. गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी आमी हो प्रोग्राम केला आणि तो करता आसतना जशें बाब टोनीन सांगलें की आमकां एक जाणवलें की लोकांक दिसतालें की आमचो प्रश्न म्हारगायेचेर कोण उलयच ना, कोण खंयची पार्टी उलयना आनी खूब लोकांचो प्रश्न घेवन आमी जेन्ना मुखार आयले लोकांक बरें दिसलें आनी कोणी तरी जावं आमच्या खातीर आमचो आवाज बनून कोण तरी फुडें आयले अशें एक बरें. अर्थात आमी भायर सरली म्हारगाई कमी जावची ना, पण भाजपाचें सरकार आसा, देशांत आसा, गोंयांत आसा, जी म्हारगाई जाल्ली आसा आनी वाडत आसा. खंय तरी ते स्टॉप जातले अशें दिसना. आज टोमाटो 80 रुपीजाचेर पावलो पर केजी. पोटाटो आसा, बटाटे आसा ते 40चेर पावलेले आसा. कांदो आसा तोय 40चेर पावलेलो आसा. अशे तरेन दिसान दीस भाजयांचे रेट जावं बाकीची आमची जे गरजेच्यो वस्तू आसा कडधान्य आसा ते सद्दां वाडटा. कितले वाडप कितें हेचेर कोणाचो कंट्रोल ना. एके वाटेन पेट्रोल डिझल वाडले की आमी सदांच म्हणटा की बाकीचे रेटूय वाडटात, ते कमी जायना. गव्हर्मेंटान टॅक्सी इतले लायिल्ले आसा तिका कित्याक कमी करिना. ते टॅक्स कमी करीत जाल्यार 50, 60, 70 रुपीजाक पासून पेट्रोल मिळू शकता, पण ते गव्हर्मेंटाची नियत दिसना. गव्हर्मेंट नाका थ्री खर्च करता. जी आता इफ्फी आसा, इफ्फीचो सगळो येता आसतना झगमगाट दिसलो. कितें फायदो आमकां सर्वसामान्य लोकांक, गरीब लोकांक तातूंत कितें मेळटलें? तातूंत कांय मेळना. तातूंत कितले एक्सपेंडिचर जाल्लो आसा, जवळ म्हाका दिसता 18 करोडाचो थंय एक्सपेंडिचर केल्लो आसा. इतले कित्याक करता तुमी? अरे पळयात, कोरोनान एका वाटेन लोक पयलीं त्रासान पडलेले आसात, दुसऱ्या वाटेन म्हारगाई आसा, तिसऱ्या वाटेन जे नोकरदार आसा किंवा उद्योगधंदे करपी आसा, सगळे वाटेन लोकांच्या हातात पयसो ना. हांव व्हडल्या शॉपांनी गेली, कितें तें म्हाका खरेदी करूं तें पात्रांक सहज विचारलें, पात्रांव कसो तुजो धंदो चलता? तो म्हणपा लागलो, मॅडम धंदो आमचो बरो चलना. पयलीं लोक येताना दिवाळीक जावं सणा वाराक जावं कितें कपडे 5-5, 6 ड्रेस घेताले, ते खेपेक जालें ना. 1-2 ड्रेसाचे लोकांनी मागयले. म्हणजे आमी म्हणटा गरीबय त्रासान आसा, मिडल क्लास त्रासान आसा, तसो जो पयशेकार पयलीं लोक आमी म्हणटाले तोय लोक त्रासान आसा. दुसऱ्या वाटेन सरकार भावता आतां इलेक्शन लागीं तेकलें आनी प्रत्येक सरकार तुमच्या दारी. अरे कोणाच्या दारात सरकार आयले? कोणाक फायदो जालो? कोणी म्हाका सांगपाचें हांगा कोण आसा? हे सरकार तुमच्या दारी आयले आनी तुमकां कितें सरकारान दिले, स्कीम दिले, फायदो जालो, कितें तरी तुमचें काम जालें जाल्यार कोणी सांगपाचें. अशें म्हाका एकच मेळूंक ना, कोणूच मेळूंक ना म्हाका. सरकार तुज्या दारी आयले अशें सांगपी आनी तातूंतल्यान फायदो जालो अशें सांगपी एक सुद्दां मनीस म्हाज्या बरोबरचो कोण मेळूंक ना. हो फायदो कोणाक? आनी ताचें प्रमोशन करपाक कितलो एक्सपेंडिचर? 12.13 करोड. 12.13 करोड इतलो त्याच्या ते प्रमोशनाकच खर्च केल्लो आसा. अरे हे पयशे आसात, हे तुमी करता ते बारीक लोकांच्या कोरोनाच्या काळात तुमी लोकांक दिवंक ना, लोकांक मदत करूंक ना. लोक तळमळलो आणि म्हारगाई असली पण त्यांना कितें मेळपाक पासून मुश्कील जाली. त्या घडयेक हे सरकार पावल्लें ना. दुसऱ्या वाटेन जे काँग्रेसचे असलेले 10 लोक
एकदम बल्क हांच्यांनी तांकां कितें कशें घेतले कित्याक गेले ते तांची तांकां खबर आसा आनी BJP खबर आसतले. हे सरकार सुद्दां जाल्लें आसा ते सुद्दां भ्रश्ट मार्गान वायट मार्गान जाल्ले आसा. तर अशा लोकांक आतां आमी घरा धाडपाक जाय. ह्या लोकांक परत वचून काडूंक जायना. लोकांक सुद्दां हांव अपील करता की ह्या खेपेक तुमी चिंतून वोटींग करात, काँग्रेसी वोटींग करात आनी काँग्रेसची राजवट आसतना जे सरकार कायदे कानून करताले टॅक्सेशन वाडयताले ते गरिबांक सोंसताले. इतली झळ बसा नसली पण हे BJP सरकार म्हाका दिसता गरिबांचो न्ही, सर्वसामान्य लोकांचो न्ही. हो फक्त म्हाका दिसता ते व्हडले कोण तरी आसात ते त्यांच्या खातीरच वावरता आनी सरकार त्यांच्या खातीर चलता अशी कितें चित्र दिसता. मोदीक काय पडलेले ना. 15 लाख त्याचे गेले, त्याचे वादे गेले आणि आजचे दिन तर म्हाका दिसता येवकच ना. तांचेच ते आजचे दिन येवकच ना. तांचे आजचे दिन आयले पण सर्वसामान्य लोकांक हे भारतातल्या जनतेक गोंयच्या जनतेक आजचे दिनाचे कसलेच फायदे मेळूंक ना. म्हारगायेचो जागर करता आसतना लोकांक आमी अपील करता की तांकां सांगता की असली इतली म्हारगाय वाडोवपी सरकार ह्या मुखार सत्तेचेर येवपाक जायना. काँग्रेस येत जाल्यार गरिबा खातीर बरे विचार काँग्रेस सरकार करूं शकता. जसो पयलीं गरिबी हटाव एक नारो घेवन काँग्रेस वावरतली. लोकांक जागे 100 मिटर्स जागो कोणाक घर ना दार ना जागो ना ताका तो मेळटालो. घरां बांदूंक पयशे मेळटाले. गॅस सिलिंडर सुद्दां पहिल्यांदा सुरवातीक जेन्ना मेळत नसले गॅस सिलिंडर मार्केटात नसलो तर तेन्ना सुद्दां काँग्रेस सरकारान जे 2 गॅस सिलिंडर दिले सुरवात केल्ली. कितलेशेच बरे स्किमी काँग्रेस सरकारान हाडलेल्यो आनी बरे जनता बरे सुखान आसलेली. पण आता तशी ना. ह्या मुखार BJP वचूंक जाय. BJP पक्ष सत्तेवेलो वचत जाल्यार जनता सुखी जातली. काँग्रेस पक्षाचे सरकार परत एकदा सत्तेचेर येवपाक जाय. काँग्रेस पार्टी जिखून येवपाक जाय आनी ह्या खातीर सगळ्या जनतेन विचार करपाचो. आनी हांव भोंवली त्या भागांनी म्हाका अशें दिसलें की सगळ्या लोकांक आतां परतून काँग्रेस आयिल्ली जाय. BJP पुरो जाली. BJPचें नांव घेतकच पुरो जालें म्हणटा आमकां BJP नाका. तर हे सरकार बरें न्ही. ते वचपाक जाय आनी वचपाच्या मार्गार आसा. हीच एक बरी गजाल जावंक शकता. थँक्यू. म्हारगायेचो जागर हे काँग्रेस पार्टीन ही प्रतिक्रिया सुरू केल्ली आसा आनी वयता थंय ह्या म्हारगायेच्या जागराक खूब बरी प्रतिसाद मेळटा. सरकार तुमच्या दारी हे फक्त नांवा पुरते सरकार तुमच्या दारी म्हणून हे BJP मिळयतात. म्हाका कळना सरकार हे कोणाच्या दारान गेले काय ना पळय ते. आज सर्वसामान्य बारीक गरीब लोकांक सुद्दां हांव आतां हेंचे कडेन मागचे हे भाजी घेवन बसतात हांगासर बाजारांत तर तेंचे कडेन गेलो जाल्यार तांकां विचारता बाय तुमी हे भाजी जेन्ना दिता आमकां तेन्ना तुमकां कितें मेळटा हेजेर. ती म्हणटा आमी दीसभर बसले जाल्यार सुद्दां आमकां 500 रुपया सुद्दां मेळना. आनी अशे 500 रुपया घेवन दुसरे दिसा जेन्ना आमी भाजी घेवन परत घेता पळय न्हू त्या दिसा आनीक पयशे चड दिवन घेवचे पडटा. आनी शेवट म्हयन्यान जर म्हयन्याच्या हातीन पळयत जाल्यार कांयच खंयचें कांयच ना. फक्त पोटा खातीर हांगा येवन बसपाचें आनी काम करपाचें. ह्या BJP सरकारान लोकांचो इतलो सत्यानाश केल्लो आसा. आमी आज 1.5 म्हयनो जालो आमी प्रत्येकाच्या दारान भोंवता. प्रत्येक लोक सांगता बाबा असले उपासमारीची आमची पाळी केन्नाच येवंक ना. आनी काँग्रेस आसतना अशें केन्नाच जावंक नासलेलें. इतले ब्रायब सुरू जाल्ले आसा. कसलीच कामां खंयच गेलो जाल्यार कसलीच कामां जायना. ताका लागून आमी सगळे एक जावपा जाय. सगळ्यांनी एकवट करपा जाय. आज बाय संगीता बरोबर तुमकां सांगलात, टोणी बाबान सांगलात, उदयानी सांगलात. हांवें आनी कितें सांगपा जाय अशें गरज ना. सगळ्यांनी एक जावपा जाय आनी ह्या सरकाराक आनी फुडें आमी दारान हाडपाक येत. ह्या सरकाराचो हो सरकार तुमच्या दारी हो शेवटचो दार आयिल्लें हेजे फुडें. हाज्या फुडें काँग्रेसची सत्ता येतली हातून मातूच उमत ना. देव बरें करूं. आमी आतां कितले दीस जाले ऑलमोस्ट 1.5 मंथ जाले आमी ईच एंड एवरी दारान वचून कॅम्पेनींग करता तालिगांव पासून. आमकां सगळ्यां कडेन एक बायल आसतना सगळ्यांक पर्सनली विचारलेलें आसा की बाबा तुमचें कशें कितें चल्लां काय म्हणून. सगळीं आमकां सांगता जे पळय BJP सरकार आयल्या ते पळय घरान आमची परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा की आमचे कडेन घर चलोवपाक सेवींग ना. सगळें वाडलेलें आसा. कांय सेवींग उरना. झिरो जाता आमचे कडेन. वयल्यान खावपाची अशी परिस्थिती खावपाक पसून एंड ऑफ द मंथ आमचे पयशे पसून उरना की एक्सपेक्टेड आमी कितें करतले म्हणून. इतली BJP सरकार. म्हाजे कडेन एक अपील आसा की भाजपा सरकारा कडेन मोदीन येवचें मन की
की बात म्हणटा म वयल्यान मन की बात म्हणटा म वयल्यान म्हारगाय वयल्यान कितें तरी सांगचें. 30 कोटी चॅनलार येतालो न्हू पयलीं तो मन की बात करून तेजेर मन की बात मनावर मन की बात मनावर म्हारगाय म से म नहीं बोलना चाहता म के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता म्हणून तेजें हें आयकलें भाशण. आतां म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की मोदी सरकार तरी मन की बातार मचेर कितें तरी उलोवन आमकां म्हारगाय वयल्यान मचेर कितें सांगचें ही म्हजी अपील आसा. आनी म्हारगायेचेर कितें तरी स्टॉप कोणी तरी स्टॉप हाडचें. एक डिझल वाडप म्हणल्यार सगळें वाडप ऑटोमॅटिकली सगळें वाडटा आनी खुबशे इफेक्ट करता फॅमिली बायलांचेर चड. कोरोनाक लागून जॉबाक गेल्ली आसा पेमेंट हाफ जाल्लो आसा सगळ्या कडेन इश्यू जाल्ले आसा. हेच मुद्दो आसा की आमचो म्हारगायेचेर कितें तरी कंट्रोल हाडूंक जाय आनी म्हारगाय आदली सारकी सकयल हाडूंक जाय. हेका लागून आमची अपील आसा की BJPक हें करून काँग्रेसाक फुडें काडचें आनी मत काँग्रेसाक दिवचें सगळ्यांनी एकठांय जावन चिंतून मतां करप. इतलेंच रिक्वेस्ट आसा मतदारां कडेन. उदय बाब तूं कसो रिएक्ट करता हेजेर सरकार तुमच्या दारीचेर? सरकार तुमच्या दारी म्हणजे 5 वर्सां सरकार खंय न्हिदिल्ले. आतां इलेक्शन आसा तेन्ना सरकाराक याद जाली तुमच्या दारान वचपाची लोकांच्या दारान लोकांची समस्या आयकुपाक आनी समस्या हे आयकुपाचें हें नाटक सगळें. हांगाय सरकार दारी म्हणून प्रोग्राम जाल्लो कोणाक खबर सुद्दां ना. हांगातली आमदार जी लोकांक तोंड दाखयना ती वचून थंय बसली आनी लोकांक खंय 4-5 जाणांक घेवन गेले. म्हणजे हे सरकार तुमच्या दारी आमदार जो मंत्री आसा हांगासर तेणें पयलीं 5 वर्सां लोकांच्या दारान वचूंक जाय आसलें. तुमची समस्या कितें आसा? मग कितके लोक बेकार आसा? तुमी व्हडली व्हडली आश्वासनां दिली 5 वर्सां पयलीं इलेक्शनाक तुमी कोणाकूच तोंड दाखयलें ना. हांगा एक प्रोग्राम जालो आनी कितको तो लाखांनी तुमी सांगला अशें आतां 14 करोड हेजेर सगळो खर्च जाल्लो आसा. हो कोणाचो पयसो? हो टॅक्स पेयराचो पयसो. हेच जर तुमी पयशे जर बऱ्या कामाक जर वापरलेले तेजें कितें तरी सार्थक जावपाचें. तुमी आज इलेक्शन म्हणून हो स्टंट करूं नाका. हो स्टंट तुमचो इलेक्शन लोक तुमकां सारके रावल्या. लोक आनी ठाम निश्चय केल्लो आसा ह्या आमदाराक आमच्या आनी सरकाराक BJPच्या सरकाराक सारके मांडवीच्या ते हेतून वरून बुडोवपाचो विचार केल्लो आसा. आमकां पुस्तकाक तें म्हारगाय खूब पावले न्ही. तूं आतां घरान कोण आसा? कामाक बी कोण ना. तुका अजूनही काम करचें पडटा. लायटीची बिलां वाडयता लोकांची बिलां वाडोवन तेंका कळोंक बाय नाजाल्यार वयता मागीर येता विचार कापता आनी आणि कितें तेंच्या हातीन आसा न्ही तें. उपाक वचचो पडलो ना कितें कितें पोटाक बी करचेच पडलें. वटाक थोडो आदी तें मेन वटाक नाजाल्यार तें कापता विचार कापता बरें जाता गरिबांचे रोकडेच कापतात. म्हणून ही म्हारगाय ही वाडल्या म्हणून तुमकां आमी तुमच्या फुड्यान आयल्या ह्या सरकाराक आतां घरां धाडपाची ह्या आमदाराक घरां धाडपाचें आनी एक काँग्रेसीक परत सत्ता दिवची.